पदवी प्राप्त केली जी आज एखाद्या व्यक्तीक या देशात मिळाली आसा। आणि अशा तरेचे हे व्यक्तिमत्व ज्यांचो जन्म आणि मृत्यू या फक्त 25 वर्षाच्या कालावधीन त्यांच्यानी ह्या देशानूच न्हय तर सबंद जगभरान जे नाव दिले त्यांच्या जमातीचे हे नाव आज मोठ्या गर्वान आमी घेत आसा। या देशातले काहीच असे व्यक्ती असतले, व्यक्तिमत्व असतले, महान पुरुष असतले, युग पुरुष असतले ज्यांच्या कार्यामुळे आज त्यांची आम्ही त्यांचा याद, त्यांचा उगडास जन्मोजन्मी करीत रावतले। आज आमच्या भारत सरकाराच्या वतीनसून तसेच गोंय सरकाराच्या वतीनसून हे कार्यक्रम आमच्या गोंयभर जातात। भारत सरकारान त्यांच्या या कार्यामुळे जे झारखंड राज्यात कृषी विद्यापीठ केले, आज त्यांच्या नावाखाली अनेक अशी इन्स्टिट्यूटां जे तंत्रज्ञान इन्स्टिट्यूट चलतात। जे काम त्यांच्यानी केले, जे स्वतंत्र लढ्यात त्यांच्यानी आपल्या जीवाची आहुती दिली। झारखंड जो कारागृह आहलो, 25 वर्षाच्या पिरायेचेर तांकां कारागृहान त्यांचो मृत्यू जालो, पण तो गूढ मृत्यू आसलो, त्याच्या मृत्यूचे कारण कळना। अशा व्यक्तींनी जे महान थोर असे व्यक्तिमत्व ज्यांचो आदर्श आजच्या पिढीक घेणे खूप गरजेचे आसा। स्वतंत्र लढ्यात त्यांनी आपल्या जमाती खातीर जे धाडसान ज्यांच्यानी कार्य केले त्यामुळे त्यांना भगवान ही पदवी प्राप्त करून दिली। आज त्यांच्या स्मृतीक वंदन करून आज हांगासर या कार्यक्रमात जे गोंय सरकाराच्या ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंटाच्या वतीन माननीय श्री तवडकर सरान आजचो पुढाकार घेतलेलो आसा। आणि त्यांचो एक्चुली 15 नोव्हेंबर हो जन्मदीस, पण हो जो फुडले दीस जे आसा हे अनेक कार्यक्रम आज आमी गोंय सरकाराच्या वतीनसून ह्या गोंय राज्यात राबयल्ले आसा। आमकां गर्व दिसता, आनंद दिसता। हो विशय फाटल्या वर्साक आमी लावन दवरलो आणि माननीय मुख्यमंत्री आमकां तितोच ह्या विशया खातीर पूर्ण तेंको दिल्लो। नंतरच्या काळात केन्ना तरी आमी अशें जो राष्ट्रीय स्तराची बैठक जाता आणि तातूंत एक उल्लेख जालो की गोवा में जो कार्यक्रम हुआ उस प्रकार कार्यक्रम पूरे देश में नहीं हुआ, अशा प्रकारचो एक विशय आयलो आणि तातूंत आमकांय खबर नासलें इतलो मोठो कार्यक्रम। आमी फाटल्या वर्साक सादारणचे म्हणजे हांगा साखळेचे आमी सगळे साक्षीदार आसात की लागीं 10,000 जे बायकर्स आसात आमी रॅली काडली आणि ह्या सगळ्या पूर्ण 7 दिसाच्या कार्यक्रमांतल्यान आमी लागीं 2 लाख लोकां पर्यंत पावपाचो आमचो निर्णय आदी विशय आशिल्लो तो पावोवंक शकले। आणि तातूंतल्यानच आमी विचार करताले की भगवान बिरसा मुंडाचें काम आसा की संपूर्ण म्हणजे 2 लाख लोकांनी जर सोशल मिडियाचेर जर सोडलें आसा जर जायत न्ही जाल्यार अशा प्रकारची चर्चा जावपाक जाय की भगवान बिरसा मुंडा कोण आणि तातूंतलो एक सुद्दां मनीस गोंयचो सुटपाक जायना, अशा प्रकारचो विशय। म्हणजे घडयेक आमी धरूच या की आमकां फाटल्या वर्साक जर आमकां एक 60% यश आयलें, 70% यश आयलें आणि तोच विशय धरून आमी थरलें की ह्या वर्साक परत एकदां आमकां 100% लोकां पर्यंत आमी भगवान बिरसा मुंडा कोण, भगवान बिरसा मुंडात केल्लें काम आणि एक प्रकारची देशभक्ती जी आसा न्ही जागोवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी करपाक जाय, होच विशय घेवन आमी फुडें गेले। आणि ताचोच भाग म्हणून आसा आमी ह्या वर्साच्या म्हटलां ह्या वर्साच्यान भारत सरकारांतल्यान एक विशय आमच्या समोर दवरलो आसा, तो म्हणजे आदी कर्मयोगी अभियानाच्या माध्यमांतल्यान म्हणजे विकसीत भारताचें स्वप्न आमकां जर पीएम आमकां दिता आनी तेंच विकसीत भारताचें स्वप्न पुराय करतना ह्या वर्साक की भगवान बिरसा मुंडाच्या जयंती निमित्तान ताणें आदी कर्मयोगी अभियान आणि आमचे जशें आमकां गोंयाक जशें स्वयंपूर्ण मित्र जें काम करता, स्वयंपूर्ण मित्राच्या माध्यमांतल्यान की समाजाचो शेवटचो घटक जो आसा, शेवटच्या घटकाची समस्या किंवा गोंय सरकार ज्यो योजना आसा त्यो शेवटच्या मनशा पर्यंत पावपाक जाय आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान आदी कर्मयोगी अभियानाच्या माध्यमांतल्यान की गांवांतल्यो समस्या प्रश्न जे आसा न्ही ते सुटावे करपा खातीर जे आसा न्ही ते समस्या सोदून हाडून जे आसा न्ही सरकारा कडेन पावपाच्या दृश्टिकोनाचें काम करप, अशा प्रकारचो आदेश की भारत सरकारान दिल्लो आसा। म्हाका पुराय खात्री आसा आणि अशा तरेचें की आदी कर्मयोगी अभियान अशा तरेचें स्वयंपूर्ण अभियान जर आमी गोवा भर चलोवपाक शकले जर जायत
जाल्यार आमचो गोंय स्वावलंबी जावपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान गोंय हें विकसीत जावपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान जो आज माननीय मुख्यमंत्री सांगता की 2037 पर्यंत जे आसा न्ही गोंय आमकां विकसीत करपाक जाय, म्हणजे सगळ्या स्तराचेर जे आसा न्ही गांवांत तो सर्वसामान्य मनीस सक्षम जावपाक जाय, की गांवांतलो प्रत्येक मनीस आसा न्ही ताका रोजी रोटी मेळपाक जाय. अशा प्रकारचे अनेक गजाली संदर्भात चिंतन करता आसतना पाठपुरावो करतात. भारत सरकार प्रयत्न करता, आमी प्रयत्न करता सगळे, आनी त्याच मनशान एक पॉझिटिव्ह संवेदनशील अशें जे एक भावना जी आसा आमच्या मदीं समाजामध्ये तयार जावपाक जाय. वंदे मातरम हे सॉंग परत एकदा म्हणजे त्याच स्पिरिटीत लोकांक म्हणपा खातीर लायले आणि त्याच स्पिरिटीत पुराय देशभर कालच्या दिसा वंदे मातरम कन्याकुमारी पासून काश्मीर पर्यंत आणि गुजरात पासून ते गुवाहाटी पर्यंत सगळ्या चारय वटेंतल्यान वंदे मातरमाचे सॉंग ते आमकां आयकपाक येतले. हे केन्ना आयकपाक येतले ज्या वंदे मातरमाच्या एका शब्दात ह्या देशाच्या स्वातंत्र्याची ज्योत जर कोणी पेटयली आसत जाल्यार ती वंदे मातरम ह्या गितांत पेटयली. ह्याय गिताक आज 150 वर्सां पुराय जातली आणि ती स्पिरीट परत एकदा आयच्या युवकां मदीं आयच्या तरणाट्यां मदीं जागी जावची म्हणून तर वंदे मातरम जो आसा ह्या आयच्या तरणाट्यांक परत एकदा देशभक्तीचेर प्रेम जागो जावपा खातीर परत एकदा ह्या देशा खातीर आमी म्हणटा आतां तर ह्या देशा खातीर जगपाची गरज आसा. आणि हे नाविन्यपूर्ण करता आसतना आमी सातत्यान म्हणटा इनोव्हेशन, सायन्स, टॅक्नॉलॉजी, स्किलिंग ह्या सारकेल्या हातूंतल्यान भाग घेवप, वांटेकारी जावप. आयच्या तरणाटे जे आसा हे विकसीत भारत 2047 हे स्वप्न साकार करपा खातीर फुडल्या 25 वर्सांच्या मदीं हो भारत देश पूर्ण विकसीत करपा खातीर आयच्या तरणाट्यांनी काम करपाची गरज आसा. म्हणून एके वाटेंतल्यान अशा पद्दतीचे अनसंग हिरोज आमी तांच्या मुखार दाखोवन तांच्यांनी केल्लें काम हे तुमी पळयात. तांच्यांनी घेतलेले कश्ट जेन्ना तांचे कडेन कांयच नाशिल्लें तेन्ना सुद्दां आमी म्हणटा की मोठ्या प्रेरणेन भारत देशाच्या स्वातंत्र्या खातीर तळमळीत काम करताले असे अनसंग हिरोज आसात. जाल्यार आतांच्या घडीक आमच्या कडेन जे आमी म्हणटा की सगळे इनोव्हेशन, टॅक्नॉलॉजी, रिसर्च करपाची साधनां ह्या देशांत आसा आणि हे सगळें करता आसतना आमकां जर फुडें वचपाक जाय आसत जाल्यार विकसीत भारताचें स्वप्न फुडें साकार करपा खातीर वचूंक जाय. म्हणून आयच्या तरणाट्यांनी अशा पद्दतीच्या संमेलनांतल्यान महिला शक्ती आसतली, युवा शक्ती आसतली ती जागृत जावन आमच्या देशा खातीर विकसीत भारताक फुडें हाडपा खातीर आमी काम करपाची गरज आसा. आनी त्याच प्रेरणेंतल्यान आमी म्हणटा की भगवान बिरसा मुंडा हांची जयंती साजरी करता आसतना ना की फक्त ट्रायबल की बाकीचे सगळे भाव आनी भयण हांगासर मोठ्या संख्येन हजर रावल्या आणि तेकाच लागून आज हे संमेलन जे आसा हे संमेलन हे फक्त कला सादरीकरणाचें संमेलन न्ही तर हे देशभक्तीचें संमेलन आसा. हे विकसीत भारताचें स्वप्न साकार करपाचें संमेलन आसा.